नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आनी हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत उष्णताये खातीर हवामान खात्यान जारी केले येल्लो अलर्ट। 15 आनी 16 एप्रिलाक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आसतलें उश्ण आनी दमट हवामान। पर्वरे आंबेडकर भवनाचो घालो बुनियादी फातर। आंबेडकर भवन प्रकल्प फुडल्या वर्सा भितर जातलो पुराय। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिलें आश्वासन। फडफड्या नायट क्लबा सारखी दुर्घटना परतून घडची न्ही म्हणून दर एकल्यान अग्निसुरक्षेच्या खरपणान पाळचे नेम। उद्देग आनी पर्यटन क्षेत्रांत सरकारान उजो पालोवपी दळाक करचे सहकार्य। मुख्यमंत्री सावंतांचें आवाहन। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पंगडान पणजेच्या मळा तळ्याची केली तपासणी। ऑक्सिजनाची पातळी सामकीच देंविल्ल्यान हजारांनी नुस्त्यांक मरण। पणजेच्या सांडपाणी वेवस्थापनाचेर परत उपरासला प्रश्न। गोंयभर मनयली भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची 135वी जयंती। आंबेडकरांचे विचार आचरणात हाडचे असो उलो मारलो मानेस्तांनी। आणि तिसवाडीच्या करमळी वाठारांत भाड्यान घेतिल्ल्या बंगल्याचेर गोंय सायबर गुन्यांव फाट्यान घाली धाड। बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर कारवाय करून 7 जाणांक केली अटक। सुमार 23 लाखांचे डिजिटल साहित्य केले जप्त। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत उष्णताय वाडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान 15 आनी 16 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट जारी केला। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय उक्तायल्या। लोकांक खाशेली जतनाय घेवची असो उलो हवामान खात्यान मारला। गोयच्या लोकां खातीर म्हत्वाची खबर। हवामान खात्यान गोंयांत 15 आनी 16 एप्रिलाक उष्ण आनी दमट हवामानाची शिटकावणी दिल्या। या काळात उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत तापमान वाडपाची शक्यताय आसा आनी उष्णताय आनी आर्द्रतायेक लागून नागरिकांक अस्वस्थय जाणवू येता। तशेंच येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केला। हवामान धोक्याचे नासले तरी लोकांक सादूर रावपाची गरज आसा। खास करून ल्हान भुरगीं, ज्येष्ठ नागरीक आनी दुयेंस आशिल्ल्या लोकांनी दनपारचे भायर सरप टाळचे। भरपूर उदक पिवप, हलके कपडे घालचे आनी थेट सुर्याक भायर सरचे न्हय अशें आवाहन नागरिकांक केलां। गोंयांत उष्णताय वाडटली। 15 आनी 16 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट जारी। उष्ण आनी दमट हवामानाची शिटकावणी। फुडल्या 2 दिसां खातीर लोकांनी घेवची खाशेली जतनाय। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय। तापमान वाडटले। आर्द्रतायेक लागून लोकांक त्रास जावपाची शक्यताय। उष्ण आनी दमट हवामानाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय। लोकांनी रावचे सादूर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पर्वरे आंबेडकर भवनाचो बुनियादी फातर मंगळारा घालो। आंबेडकर भवन हो प्रकल्प फुडल्या वर्सा भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां। ह्या भवनात हॉस्टेल सुविधा आसतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बाबासाहेब आंबेडकर आनी लोकसभा वेंचणूक लढपाचो 2दा यत्न केल्लो, मात त्या वेळार बाबासाहेबाक संसदेत प्रवेश मेळचो न्हय हे खातीर काँग्रेसीन यत्न केल्लो अशेंय विधान मुख्यमंत्री सावंतान केलें। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी जे खूप दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो त्याचो आज फाउंडेशन स्टोन आमी घातला। आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा। समाज कल्याण मंत्री आणि बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी कंटिन्युअस पाठपुरावो करून हे भवन आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतलें। खासा करून आमी फुडल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणूय करपाचें आमी यश आवडीता। आणि ह्या भवनात आमी जशें म्हटलां की मुळात हॉल आणि विशेष करून बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हॉस्टेल फॅसिलिटीजूय बी अवेलेबल करून दिवपाची आमची मोख आसा। जेणे करून खास करून SC भुरगे जे भुरगे पणजेत आणि पुराय ह्या परिसरात जे शिकता तांच्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार युनिव्हर्सिटी आसतली किंवा मेडिकल कॉलेज आसतले किंवा बाकीच्यो कॉलेजीस आसतल्यो आणि तांकां पणजेत रावून शिकपाचें आसा। ह्या विशेष भुरग्यां खातीर हॉस्टेल फॅसिलिटीजूय बी अवेलेबल करून दिवपाची सरकाराची मोख आसा। पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे केन्ना लोकसभेत पावले ना। तुम्ही जर पळयशात 2 फावटी लोकसभेंतल्यान तेंच्यांनी निवडणुका लडोवपाचो प्रयत्न केलो, पण ताका हारोवपी कोण आसा हाचो मुद्दामून तुम्ही काढून पळयात। तांकां कोणी हारयले हे बी पळोवपाक जाय, हे लोकांक कळपाक जाय तांकां हारोवपी कोण जर आसतली। आज जे सांगतात की आम्ही सर्व धर्म समभाव आसा,
तीच काँग्रेस असतली की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक या लोकसभेत न पावोवन दिवपा खातीर जो प्रयत्न करपी कोण आसा जाल्यार ती काँग्रेस आसा. हांव हे मुद्दामून मेन्शन करता. आमच्या सदोदीत सरकारान तांची तत्वां ही सर्वतोपरी लोकांच्या कडेन पावोवची. हडफोण्या नायट क्लबांत फाटल्या वर्सा उजो लागून व्हड दुर्घटना घडिल्ली. अशा तरेच्यो घडणुको परतून घडच्यो न्हय हाचे खातीर दर एकल्यान अग्निसुरक्षेचे नेम खरपणान पाळचे म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. उद्देग आनी पर्यटन क्षेत्रांत सरकार आनी उजो पालोवपी दळाक सहकार्य करचे अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच उत्तर, दक्षिण आनी कुशावती जिल्ह्यांत झोनल फायर कंट्रोल रूम स्थापन करतले. तशेंच राज्य पावण्यार अकादमी स्थापन करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. राष्ट्रीय उजो पालोवप सेवा दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयताले. आयकात. या कार्यक्रमात फायर सेफ्टी आणि ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली फक्त ही फायर डिपार्टमेंटा कडेन ना, तर ताची पुराय जबाबदारी जी आसा ही गोंयच्या जनते कडेन, सगळ्या हॉस्पिटल्स असतले, इंडस्ट्री असतले, ह्या सगळ्या लोकांकडे आसा. हे सगळ्या जाणांनी आमी याद दवरची. आमी सातत्यात न्यू फायर स्टेशन सांगे आनी धार बांदोडा हांगासर एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि या निमित्तान बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यात दिवचे हाच्या खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता. आमी हे डेव्हलप करता आसतना झोनल फायर कंट्रोल रूम नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट हांगासरूय एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि ताकाच लागून आमी पणजे, मडगांव आणि कुडचड्या हांगासर हे फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम हे एस्टाब्लिश करपाचे थारायल्या. सातत्यात नवीन टेक्नॉलॉजी ड्रिवन रिस्पॉन्स आणि सिटीजन सेंट्रीक एमर्जन्सी सर्व्हिस सिस्टम ही हांगासर एस्टाब्लिश करपाची आसा. स्टेट फायर फोर्स ट्रेनिंग कंट्रोल रूम हो फुल फ्लॅग अकाडमीत कन्वर्ट करपाचो आणि त्या निमित्तान अशा पद्दतीत म्हणजे आमचे फायर पर्सनल्स त्याच बरोबर प्रायव्हेट कॅन्डिडेट जे अशा पद्दतीत प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवपाक सोदता हांकांय बी ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे तत्पर आसतले. आमी ह्या हातूंतल्यान गोंयची स्ट्रेंथन कॅपेसिटी आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटातलो रिस्पॉन्स दाखोवपा खातीर स्किल मॅनपॉवर जी फ्युचराक जाय ती ह्या अकाडमींतल्यान आमी तयार करपाचे आसा. फाटल्या वर्साच्या भितर जाल्लो इन्सिडन्स जो फायराच्या बाबतीत जाल्लो सगळ्यात मेजर इन्सिडन्स गोंयांत आशिल्लो ताच्या खातीर हांव खेदूय व्यक्त करता आणि इंडस्ट्री आणि टुरिझम सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की सदोदीत तुमी सरकाराक सहकार्य करचे. सरकार सातत्यात अशा पद्दतीच्यो फायर इन्सिडन्ट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदा आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग द रिस्पॉन्स, इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले, टुरिझम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आणि अशा पद्दतीचे फायर इन्सिडन्ट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीनूय बी सरकाराक आणि फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्परतेत तितकेच गरज आसता. अशा पद्दतीचे इन्सिडन्ट्स इन फ्युचर गोंयांत केन्नाच घडोवन येवचे न्ही हाज्या खातीर हांव सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या, टुरिझम इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या लोकांकडे मागता की तुमी बी सगळ्यो फायर सेफ्टी फॉलो करच्यो. पणजेच्या मळा वाठारांतल्या तळ्यांत हजारांनी नुस्त्याक मरण आयिल्ल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्ल्या चवकशेंतल्यान तळ्यांतल्या ऑक्सिजनाची पातळी सामकीच देंवल्या आणि ताका लागून नुस्त्याक मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हे घडणुके पणजेच्या सांडपाणी वेवस्थापनाचेर परत प्रश्न उप्रासला. घाणयारें उदक तळ्यांत सोडलां आणि घोड्या उदकाची पुरवण बंद जाल्यान अशें घडलां हें स्पश्ट जालां. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पंगडान पणजेच्या माळ्यातल्या तळ्यातल्या उदकाची नमुन्याची चाचणी केल्या उपरांत ऑक्सिजनाची पातळी दर लिटराक फक्त 0.8 मिलीग्राम आशिल्ल्याचे दिसून आयले. साधारणपणान ही पातळी दर लिटराक उण्यांत उणी 3 मिलीग्राम आसपाक जाय. या खर ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून तळ्यातल्या हजारांनी नुस्त्याक मरण आयला. मंडळातल्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हे घडणुके फाटल्यान मुखेल कारणां म्हळ्यार तळ्यात नितळ नाशिल्लें सांडपाणी सोडप आणि गोड्या उदकाची पुरवण बंद जाल्ल्यान अशें घडलां हें स्पश्ट जालां. हे विशीं सविस्तर अहवाल पणजी पालिका महामंडळा कडेन सादर करतले. उपरांत फुडली कारवाय जातली. मळा म्हणजे तो फोंतेनेस जो भाग आसा पणजेचो त्या तळ्यातले सगळे माशे मेले. शेनवारा हे सगळी गजाल जेन्ना उक्ताडाचेर आयले तेच्या उपरांत हे माशे कित्या खातीर मेले हाचो एक अभ्यास स्टार्ट जालो आणि तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो एनालिसीस केला तेच्या वयल्यान अशें दिसला की तातूंत डिझॉल्व ऑक्सिजन म्हटल्यार पाण्यात जो डिझॉल्व जाल्लो जो ऑक्सिजन असता ताचे प्रमाण जे आसा ते 0.8% इतले सकयल आयला. तेका लागून ते माशे मेले. ते प्रमाण 3% आसपाक जाय. कळ्ळें न्ही. मिलीग्रॅम पर लिटर अशें तेचे परिमाण मेजपाचें आसा. म्हणजे 0.8 म्हटल्यार कितले कमी जाला. हे कित्या खातीर जालें हाची 3 कारणां संभाव्य तेंच्यांनी सांगल्यात पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. ती अशी
एक कारण तेंच्यांनी अशें सांगलां की अनट्रिटेड सिवेज जे आसा ताचो डिस्चार्ज ह्या तळ्यान जाता, हे एक कारण. दुसरें कारण फ्रेश वॉटर येवपाचे जे तळ्यांतले जे वाटे आसात ते बंद जाल्यात, तेका लागून उदक थंय साठून रावला आनी ताचो ऑक्सिजन लेवल जो आसा तो खूब कमी जाला. तिसरें तेंच्यांनी सांगलां जी पॉसिबिलिटी पणजेन ना ते इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जे आहा ते त्या तळ्यान सोडला म्हणून, अशी तिसरी पॉसिबिलिटी तेंच्यांनी व्यक्त केल्या. आमी पळयता की पणजे शारांतल्यान जी सांतिनेज क्रीक व्हांवता त्या क्रिकीचो पणजी महापालिकेच्या दुर्लक्षाक लागून नालो जाला, तेका लागून थंयचोय ऑक्सिजन लेवल सकयल जाला. एक काळी त्या सांतिनेज क्रिकानूय अशें नुस्तें आशिल्ली, ते नुस्तें आतां मेलें आनी एक गटाराचें रूप, एक नाल्याचें रूप ते सांतिनेज क्रिकेक आयला. म्युन्सिपालिटीन सातत्यान ह्या सगळ्या गजालीकडे आड नदर केल्ल्या कारणान आता मळ्यांतले माशे व्हडल्या प्रमाणाचेर मेले आनी ते माशे कित्या खातीर मेला हाचो जो अभ्यास केला तातूंतल्यान म्युन्सिपालिटीचो जो इग्नोरन्स आसा, म्युन्सिपालिटीचे जे मिसमॅनेजमेंट आसा ते सगळे उक्ताडाचेर आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 135वी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आचरणात हाडचे असो उलो मानेस्तांनी ह्या वेळार मारलो. मानेस्तांनी फुलां हार घालून डॉक्टर आंबेडकर हांकां अभिवादन केलें. पळया. येयल्ल्या वर्सा आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती सेलिब्रेट करता. पण आमचं कितें जाता, आमची जयंती सेलिब्रेट करता त्या दिसा बोवाळ आसता, आमी हार घालता. आमी हेच्याय पलीकडे तांच्या जर तुमी जिवनाचेर येयल्ल्या वर्सा आमी वाचता, येयल्ल्या वर्सा आमी भाशणांत सांगता, पण एक 2-3 गोश्टी त्यांनी जे सांगल्या ते क्लियर आसा. एक म्हणजे शिक्षण करपाक जाय, शिकोवंक जाय. शिक्षण हे एकमेव गोष्ट आसा जी आमचे जीवन बदलू शकता. दुसरी जी गोष्ट आसा सदांच कंटिन्युअसली म्हणजे हार्ड वर्क करीत रावपाचे. आणि तिसरी संघटीत रावपाक जाय. एखाद्या सामर्थ्य म्हणजे जन्माक घेवप आणि तातूंतला की समाजाची उच्च निश्चिता म्हणजे हांव व्हड तूं व्हड म्हणजे अशा तरेची जी आमच्या भारत देशामध्ये खूप हें आशिल्ली आणि अशा कालखंडा भितर ताचो जन्म जालो आणि अत्यंत कठीण परिस्थितींतल्यान ताणें शिक्षण घेत ती आपली ताणें शिक्षण जें आसा न्ही बॅरिस्टर पर्यंत ॲडवोकेट म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट पर्यंत ताणें शिक्षण घेतलें. एक लक्षात दवरात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रेम वाडप म्हणल्यार आमचं प्रेम घटनेक कडेन वाडप. घटने कडेन वाडप म्हणल्यार कायदेशीर आमी नागरीक जातले म्हूण आमी एक संकल्प आपोआप घेता. तो कोणाचो असो हात धरून आनी कितें करपाची गरज ना. म्हणून इतली उपस्थिती आमी पळयतात, ताका मान सन्मान जेन्ना आमी दितात आमी आमचे घटनेकूय मान सन्मान दिता. पळय हिंगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो फाटल्यान बरो पुतलो येतलो आनी अशें आमकां क्रेन हाडून चडपाक पडपा ना. पर्मनंट बरे स्टेप म्हणजे फुलां घालपाक ती सुविधा आमकां आसतली आनी चिल्ड्रन्स प्ले एरिया आसतली म्हणजे तेंचे खेळपाचें आसतलें म्हणजे कोण ना कोण एवरी टायम आसतले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्कान ते खेळटले हें तुमकां दिसतलें आनी हें नक्कीच हांव सांगपाक सोदतां. नोव्हेंबर म्हळ्यार म्हाजे प्रयत्न आहा ते कंप्लीट करपाक.
बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घेऊन सगळ्यांनी फुडें वचपाची गरज आहा. त्याच विचारा प्रमाणे आमी फुडें सरल्यात आनी सगळे आमचे SC भाव भयणां आसात तांकां एक म्हणजे त्यांची खूप इच्छा आसली आनी तांकां खंय तरी दिसतालें हे खरें जावचें ना म्हणून म्हणजे सक्सेस मेळचो ना वो खरें सत्य जावचें ना अशें दिसतालें. पूण जेन्ना पयले दीस येयलेले तेन्ना तांकां एश्युरन्स दिल्ले तुमकां जे उतर दिता ते पाळटले आनी त्या प्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आसतली 14 एप्रिलाक त्या दिसा ह्यो स्थापन करतले. गोंय सायबर गुन्यांव फाट्यान तिसवाडीच्या करमळे वाठारांत भाड्यान घेतिल्ल्या बंगल्याचेर धाड घालून बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर कारवाय करून 7 जाणांक अटक केल्या. हे धाडीत सुमार 23 लाख रुपया मोलाचें डिजिटल साहित्य जप्त केलां. पेडे ह्या नांवान कर्ज कंपनीचे एजंट अशें सांगून अमेरिकन नागरिकांक फटोवपाचो आरोप ह्या दुबावितांचेर आसा. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन परतून आपोवपाची मागणी आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव हांणी अधिवेशनाची मागणी केल्ली. हे मागणेक गोंयच्या राज्यपालान सकारात्मक जाप दिली आनी फुडली कारवाय करपा खातीर ही गजाल सरकारा कडेन धाडली. आतां सरकार ह्या विशीं खंयचो निर्णय घेता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या आदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जालें. 14 दिसाचें अधिवेशन जे आशिल्ले ते 7 दिसां भितर आटोवन घेवचें पडलें कारण की फोंड्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान हे अधिवेशन जे आशिल्लें अर्थसंकल्पीय ते कर्टल करचें पडिल्लें. पूण खुबश्यो मागण्यो कांय बिलां जी फॉर एग्जाम्पल निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो हांचे एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील त्याच बरोबर आनी कितें मागण्यो ज्यो आसा त्यो मांडचे खातीर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय तशेंच विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव हांच्यांनी राज्यपालांक मेला वरवीं मागणी केल्ली की अधिवेशन आतां परतून घेवचें म्हणून कारण की फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जालेलीच आसा म्हणून. आतां अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत बजेट मांडिल्लें आसा. आतां जर परतून जर हे अधिवेशन घेता जाल्यार तितून कितें मुद्दे येतले आनी ते अधिवेशन कितले दिसाचें आसतलें आनी ते कशें घेतले हाचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा कारण की राज्यपालान आतां मेला वरवीं रिप्लाय दिलेलो आसा की तांची जी मागणी आसा म्हणजे अधिवेशन परतें जावचें ह्या खातीर सरकाराक हो प्रस्ताव धाडिल्लो आसा अशें तांच्यांनी मेला वरवीं तांकां आमदार फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमाव हांकां तांच्यांनी कळीत केलेलें आसा. आतां हें अधिवेशन कशें जातलें कितले दिसाचें जातलें हाचेर आतां एक सगळ्या गोंयकारांची नजर लागून राविल्ली आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकर सयत हांव गौरीश परबामणकर पळयत रावात गोमंतक TV. वास्कोच्या दाबोळी प्रभू वायोलेटा कॉलनीतल्या लोकांनी सोमारा मंत्री मॉविन गोदिनोक उदक प्रदूषणाच्या प्रश्नाक लागून भेट दिली. 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन मंत्री मॉविनान दिलें. कॉलनीत जावपी उदका पुरवण ही तरेकवार खात्याचेर निंबून आसता. सगळ्या खात्यां मदीं समन्वय सादपा खातीर SOP तयार जातली अशें पंचायत मंत्री मॉविन गोदिनो हांणी सांगलें. मजगतीं सरकारान ह्या उदकांत क्लीन शीट दिल्या तरी बोरवेलांतल्यान दूशीत उदक पिवपाच्या उदकांत भरसून घेतात असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. प्रभू वायलेटा एक व्हडलो इश्यू आसलो. इट वॉज अ सिंपल इश्यू ऑफ वन STP नॉट फंक्शनिंग बट इट हॅड अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट ऑन पोल्युटिंग ग्राउंड वॉटर, ऑन पोल्युटिंग द बोरवेल, on polluting the water which goes to them, potable water for drinking, all those issues were there. And then for some reason there were so many agencies involved that particular coordination which has to happen between department to department in resolving the issue took little time. That's why I said best I call the meeting, I call them also and thresh out whatever is there. There was some little problem perhaps between the builder and the residents themselves because there were other issues as well. But I was able to resolve and make them agree on a common program where everybody, the colony problem of water contamination gets solved. It is a long-term solution and there will not be any sort of pollution in the future. So everybody was satisfied at the end of it all. Within 15 days time, he will set the STP right, and if excess capacity is required, he will even install more additional capacity. थिंगा contaminated water 15 दिसां उपरांत प्रश्नूच येवपा ना इतलें हांव जाणा. It is not one department which is responsible. There are so many departments. Water resources is there, water supply department is there, pollution control board is there, executive engineer is there, panchayat is there,
so many, somehow sometimes coordination does not come, even though we are a small state. It is an area of one colony, and I wanted to resolve it precisely because there have to be certain SOPs that have to be followed in future as well. दुसरे कडेन कितें प्रॉब्लेम जाले हेच आमकां करचें पडटलें आनी शॉर्टस्ट पॉसिबल टायमान तें सॉल्व जातलें. जें पळय घरांनी उदक येता तातूंत कोली आनी सगळें फिकल हें पासून मेवलां. तें कित्याक मेवलां? देर इज अ रिजन. कित्याक PWDचें पळय उदक टँकीन येता तातूंत बिल्डर बील आपणाचें साल्वार करपाक बोर इलिगल बोर पळय मारलेली ताणें तें उदक काडटा. तें उदक खंयचें? तें उदक ग्रावंड वॉटर. आनी इतलीं वर्सां ताजी STP फेल जाल्ली. ती STP फेल जाल्या म्हूण सुवेज टॉयलेट उदक सगळें तें जमनीन गेलां आनी तें उदक तूं काडटा आनी उदकाच्या पियोवपाच्या टँकीन मिक्स करता. गोवा में कुछ भी चलता है अशें कांय लोक म्हणटात. तशें एक उदाहरणूय घडलां. बागा बिचावयलो उक्त्यार चलपी शिनळकी वेवसायाचो व्हिडिओ एका इन्फ्लुएन्सरान आपल्या फेसबुक पेजीर शेअर केलो. ह्या व्हिडिओचेर आमदार सरदेसायान खर टिका करीत BJPचेर फोग काडलो. पळया. गोंयांत कितेंय चलता काय हो प्रश्न आतां गती मेळटा. सोशल मिडियाचेर बागा बीच वाठारांतलो एक धक्को दिवपी व्हिडिओ व्हायरल जाला. तातूंत एक पोरकी बायल उक्तेपणान गिरायकांक फोटोवन घेता अशें दिसता. गोंयांतले एक व्यस्त पर्यटन थळ आशिल्ल्या बागा हांगा उक्तेपणान शिंदळकी वेवसाय चलता अशा कारणाक लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या प्रकरणाचेर खर प्रतिक्रिया दिवन भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. हाचे कडेन पुलीस दुर्लक्ष करतात काय ना हो प्रश्न तांणी मांडला. या सगळ्या प्रकरणाची बेगोबेग चौकशी करून संबंधित लोकांआड खर कारवाय करची आणि पर्यटन थळ म्हूण गोंयची प्रतिमा तिगोवन दवरची अशी मागणी आता वाडत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा घडिल्ल्या 2 घडणुकांनी 3 जाणांक जीव वखणावचो पडलो. केपेंच्या खणगणी दर्यादेगेर बुडून भयण आनी भावाक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर भिरोंडा 70 म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. नेमकें घडलें कितें पळयत पुराय बातमी. हालीसराक दिसपट्टे बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. केपेंच्या खंगणी दर्यादेगेर एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुडचड्या सावन एक फामील खणगणी दर्यादेगेर न्हावपाक आयिल्ली. ह्या वेळार न्हाता न्हाता उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान एकलो 10 वर्साचो भुरगो बुडपाक लागलो. ताका वाटोवपाक ताची भयण गेली पूण तेंय बी बुडपाक लागलें. ताका थळाव्या लोकांनी उदकांतल्यान भायर काडून हॉस्पिटलांत व्हेलें पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. ह्या भाव भयणाच्या मरणाक लागून तांच्या घराब्यांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. I have no idea about what went on over here. I had just come back from on top after taking a payment. And once I came back over here, the lady was being pulled out of the water. And after looking at her, I wanted to immediately start CPR on her, but there's already a crowd forming. So I saw the lifeguard over there. I went and I called him. There were around 50-60 people over here. I said, someone go call the lifeguard. No one was taking initiative. No one went. No one did anything. I ran from here to there. Went and called the lifeguard. After calling the lifeguard back, there were already some 2 nurses over here. They already started CPR. And after coming back home, after a few minutes, a lady comes to me and tells me there's another boy in the water. I was having my phone and my wallet with me. I gave that to the boy, my helper over here, and I immediately jumped into the water. And I know where the point might be deep over here, so I went somewhere deep over there, and I found a boy near my legs. I grabbed him, pulled him up, and brought him to shore over here, and then they started CPR on him. So then, what happened? After Then they were doing CPR. There's a lot of chaos going on over here. We tried clearing the whole crowd because the nurses were already there. They were actually doing quite well, and they knew life-saving techniques. So we stayed away. We just were doing crowd control over here, pushing the crowds away. Very. So then ambulance was killed. The ambulance doesn't reach here in time. The cops also won't reach here in time. So one of the guys always said he would take initiative to take the girl and the boy away In hospital. in the hospital. मजगती भिरोंडा 70 म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. ह्या तरणाट्याचें नांव रजत काणकोणकार आसून तो गोवा वेल्लाचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भुरग्यांचो पंगड भिरोंडा पिकनिकेक गेल्लो.
रजत बुडटा तो पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो यत्नूय केलो पूण तो मेरेन रजताक मरण पाविल्लें. भिरोंडा सत्तरी हांगासर उदकान बुडोवन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार भिरोंडा सत्तरी हांगासर म्हादय न्हंयच्या पात्रान कांय जाणांचो ग्रूप गोवा वेल्ल्याच्यान पिकनिकेक आयिल्लो आनी जेन्ना सकाळच्या वेळार हे पावले तेन्ना तेंच्यांनी न्हावपाचो आनंद घेतलो. तशेंच जुवल्या नंतर सुद्दां जे तेंचो ग्रूप आसलो हे न्हाताले आनी तेतून रजत काणकोणकर ह्यो 21 वर्सांचो तरणाटो गोवा वेल्ला हांगातलो ह्यो न्हाता थंय उदकान बुडलो आनी हेजे जेन्ना तेका ते थळावे लोक आसलेले तेंच्यांनी तेका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण तो तेच्या हाता लागूना. जे म्हादय न्हंयचें पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी ताका लागून हांगासर खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा. हे वेळार वाळपी अग्निशमक दलाक हेची म्हायती दिल्या नंतर जवानान थंय तातडीन वचून ताका काडपाचो यत्न केलो. मात एकूण 1.5 तासाच्या प्रयत्नान जो रजत काणकोणकराची जी बॉडी आसा ही तेंच्या हाताक लागली आनी ताका वयर काडल्या नंतर पयलीं तेंच्यांनी वाळपे आरोग्य केंद्रांत ताका हाडले. तेजे मागीर GMCन फुडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर ती बॉडी व्हेलेली आसा. जो भिरोंडा सत्तरी हांगासर जी म्हादय पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी हेज्या पयलीं खुबशी दुर्घटना जाल्ली आसा. काल परत असो एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी चिंता व्यक्त केली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.